मुख्यमंत्री बदलपाचो काय ना हाचेर फुडल्या 2 दिसां भितर निर्णय जातलो। कारण सध्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलात उपचार सुरू जाल्यात आणि ताका आयसोलेशन वॉर्डात दवरला। इतले मजगती पर्रीकार राजीनामो दिवचो ना आणि आसा तशेंच सरकार चलतले असो निर्णय केंद्रीय फुडारी घेवपाक शकतात। पर्रीकारान मुख्यमंत्री म्हणून राजीनामो दिवचो काय ना आणि दिल्यार ताच्या जाग्यार कोणा मुख्यमंत्री करपाचो हो निर्णय आनीक 2 दीस तरी जावचो ना। कारण मुख्यमंत्र्याक आयसोलेशन वॉर्डात दवरिल्ल्यान ताका कोणूच मेळपाक शकनात। बुधवारा दीसभर बसका जातकीर भाजपाचो अध्यक्ष अमित शाह वचून ताका मेळिल्लो आणि ताणें कितें जाला ताची म्हायती ताका दिल्ली। इतले मजगती बुधवारा दीसभर केंद्रीय फुडाऱ्या लागीं चर्चा करतकीर गोंयचे 3 खासदार बिरेस्तारा गोंयांत परत आयले। आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावयकार आणि विनय तेंडुलकार। मुख्यमंत्री पदाचेर निमणो निर्णय आता अध्यक्ष अमित शाहच घेतलो। तोय पर्रीकाराक भायर काडटकीर ताचे कडेन चर्चा करून घडये सद्याचे परिस्थितीत पर्रीकारान राजीनामो दिवचो न्हय अशी एक सुचोवणी मुखार आयल्या अशें समजता। कारण भाजपा आनी युती सरकारांतल्या सगळ्या घटक पक्षांक मान्य असो फुडारी वेचून काडप तांकां शक्य जाल्लें ना। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा।